मनोज परब म्हणटा भाऊसाहेबाचो पक्ष चुकीच्या हातात आसा. ढवळीकरांचे करियर सोपोवपाचे रिव्होल्युशनरीचे टार्गेट. ह्या ढवळीकरान जर कितें केला जाल्यार बहुजन समाजाक गुलाम केला, लाचार केला. त्यांच्या भवितव्या कडेन, त्यांच्या फ्युचरा कडेन फक्त खेळ केला. तांकां फक्त आपल्या दाराचेर, आपल्या दरबारान येवन लोटांगण घालपाक लायला. ह्या ढवळीकराचो जो फॅमिली बिझनस आसा, हे पॉलिटिक्स जी MGPच्या नांवान तो करता, हो बिझनस रेव्होल्युशनरी गोवन्स काबार करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही घडला गोंय गुलामगिरी मुक्त करपाक, गोंय लाचारी मुक्त करपाक. आनी तेतून जशें आमी 70 करता तशेंच मडकय ह्या मतदारसंघान ढवळीकराची जी पॉलिटिकल करियर आसा, जी राजकीय कारकीर्द आसा, ही काबार करूनच आमी ओगी रावतले.